आमचे लय भास्कर खापरुमाम पर्वतकर त्यांच्यांनी ह्या घुमटाक खरो शास्त्राचो आकार दिलो। तर हेचे कारण कितें, ह्या घुमट वादनांचे चंद्रावळ सुवारी वादन हो जो प्रकार आसा हो खापरुमाम पर्वतकारान आपल्या शिष्यांक घेवन तो तयार केला आनी ताका तो शास्त्राचो आधार दिवनूच ताणें तयार केला। आनी ते कशी आहा तितून विलंबीत लय आहा, मध्य लय आहा, द्रुत लय आहा, ह्यो सगळ्यो लय तितून तुमकां पळोवपाक मेळटा। आनी जेन्ना तेंच्यांनी हें बसयलें ही चंद्रावळ सुवारी वादन प्रकार आनी तेन्ना तेज्या शिष्या मार्फत हेचो प्रसार आनी प्रचार जाला। मग तितून एक मलभरराव सरदेसाई आसा, हे अशें म्हज्या अनुभवाक आसा। आतां आडपय चंद्रावळ सुवारी वादन आसा, दोंगरेरूय आसा, सावय वेऱ्याय आसा। पूण आडपय जो प्रकार आसा पळय चंद्रावळ सुवारी वादनाचो हांवें 25 वर्सां पयलीं आयकल्लो, आयज पर्यंत तो तसोच आसा। 25 वर्सां पयलीं तेंचें हांवें घुमटा आरती वादन पळयल्लें, आयज पर्यंत तेंचें तशेंच आसा। पूण हांव अभिमानान सांगूंक शकता की सबंतर जर गोंय भोंवलें जाल्यार घुमटाची खरी परंपरा जपोवन दवरपाचें काम आडपयकारांनी केल्लें आहा। परफॉर्मन्स म्हणजे कितें, हांव जेन्ना स्टेज परफॉर्मन्स घुमटाचेर हांवें एकदांच केल्लें, गोमंतक मराठी अकादमीचे कितें पूण मेळावो आसलेलो, तेन्ना ते चंद्रावळ सुवारी वादनाचो प्रकार वाजयल्लो आनी ते म्हाका खूब जाणांनी अप्रिशिएट केल्लो तांणी, खूब म्हणजे खुबूच जाणांनी। आमी ती बरी वेशभूषा, ती सत्री देवाची ती घेवन आमी बरें हें केल्लें। आतां हो चंद्रावळ सुवारी वादन प्रकार जो आहा पळय, आतां सुवारी सू म्हटल्यार बरी खबर आनी वारी म्हटल्यार वरात, म्हणजे खंयची एक बरी खबर घेवन वयता ती वरात आनी ते वराती बरोबर हे गायन प्रकार केल्लो। म्हणजे हे भगवान विष्णूचेर आधारीत ते सगळें आसा ती, कळ्ळें न्ही। आनी ही चंद्रावळ सुवारी आहा पळय ती शिमगोत्सव काळान नाट्य मंडपान नाटक सुरू जावच्या पयलीं अर्दें वर पावूण वर कदाचित 1 वरभर पयलीं ती वाजोवपाची प्रथा आयज पर्यंत आसा। आतां चंद्रावळ म्हटली की तितून मोनी चाल येयली। मोनी चाल म्हटल्यार कांयच म्हणिनासतना जें वादन केलें जाता ताका मोनी चाल म्हटल्यार। तेज्या नंतर नमन आसा, म्हणजे देवाक नमन घालता न्ही, पयलीं कसले काम्याचें नमन घालता तें नमन आसा। मागीर चंद्रावळीची 4 कडबी आसा। मागीर परत चाल म्हणून आहा, तो गायन प्रकारूच आसा आनी वादन प्रकारूय आसा, चाल म्हणून आसा। आनी तेज्या नंतर पदां आहा, उठ्ठी पदां आहा, घुंवती पदां, अशी खूब पदांचे प्रकार आसा। आनी तेज्या नंतर निमणो प्रकार जो आसा पळय ताका खाणपद म्हणटा। आनी त्या खाणपदा पयलीं फाग म्हणून एक जो प्रकार गायन प्रकार आसलेलो, तो गायन प्रकार सद्या लुप्त जाल्लो आसा। हांवें खूब प्रयत्न केल्लो की तो खंय पूण आत्मसात करचो, पूण म्हाका खंयच तें सापडलें ना।